बागेवंत आंवकवार मरेचे सर्गावरणाची परब ऑगस्ट 15 जराल प्रस्तावन आज सगळ्या भारतभरचेर दौडतो संभ्रम मोरयेच्या सर्गावरणाचे दबाजीक फेस्त आनी भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळो बागी सुवाळो 1950 नोव्हेंबर 1 तारखेर पापा पियूस 12व्यान मोरयेच्या सर्गावरणा विशांत हें सत परगट केलें. निश्कळंक देवाची माय नित्य आंवकवार मायेक तिची संवसारी जिणी समतस तिका कुडियात्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक उबान व्हेली. हे देवान कळीत केल्लें आनी पवित्र सभेच्या समेस्त भुरग्यांनी विस्वासान पातयेवंक जाय असलें भावार्थाचें सत म्हूण पासारता आनी परगटता. मोरये बरी आमचेंय स्वातंत्र्य देवाच्या कुशे प्रमाणें आमी वापरल्यार आमकांय सर्गी वैभव देखचें भाग फावो जातलें म्हणलें सत स्पश्ट जाता. तर ह्या बागी मोरयेच्या सर्गावरणाच्या फेस्ता दिसा तिच्या पावलांनी आमी चलूंक करपा मागया आनी सांगाताच स्वातंत्र्य आचरण करच्या भारत मातेक सर बरेपण लाभ म्हूण ह्या संभ्रमांत मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन बॅबिलोनाच्या रायाचो सेनाधिकारी होलोफेनस इस्रायलाचेर धाड घालता. 30 आनी 4 दिसांनी इस्रायल तांकां शरण जावंक चिंता पूण जुडीत तांकां बचाव करूंक फुडें सरता. होलोफेनसाच्या शिबिराक वचून ताचें सीस कापता आनी इस्रायलाक जैत दिता. तर जुडिताचें वर्तेपण परगटचें हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयचें दुसरें वाचप स्वातंत्र्या विशांत स्पश्टता दिता. देवा मोग आनी पेल्या मोग देवाच्या नियमशास्त्राचे सार जावन आसा. खरें स्वातंत्र्य देवाच्या कुशे अनुसार जावन आसूंक जाय म्हळें बागेवंत पावलो आमकां शिकयता. स्वातंत्र्य केवळ कुडीच्या विश्वांक सीमीत जायनासतना बगर आत्मीक संगतींनी वाडूंक आनी पेल्याच्या गरजांत पावूंक प्रेरण दिवचें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन आयची सुवार्ता बागेवंत लुका प्रमाणें जावन आसा. ह्या सुवार्थेंत आमी मरयेच्या स्तुती गायना विशांत आयकतल्या. देवाचें कुशेक खालती मानती घालता आनी देवाच्या योजनाक आपली कबलात दिता. ह्या तिच्या खालत्या शगुणा वरवीं ती महान जावंक पावता. तर मरी आपलें स्वातंत्र्य बऱ्यान वपान कशें देवाक दिनवासता म्हणलें परगटची सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासत सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आधुनीक संवसाराच्या परिस्थितीक अनुसार जावन क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक तांकां फावो ती धैर्य आनी जाणवाय लाभय आनी मोरे मायेचें वर्तेपण आनी मनशा स्वातंत्र्याचें महत्व भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. दुसरें राजकीय मुखेल्या पासत मोगाळा बापा भारत देश स्वातंत्र्याचो दीस आज आचरण करच्या संदर्भार आतांच्या राजकीय मुखेल्यांनी स्वातंत्र्या पासत आपलो जीव बलिदान केल्ल्या सर फुडाऱ्यांचे त्याग समजून आपली चाल समकण बदलून देशाच्या आनी राज्याच्या लोकांच्या प्रगते पासत निस्वार्थीपणी वावरूंक तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या पासत दयाळ बापा पिडेक एकसूरपणाक आनी प्रकृती विकोपाक वळख जावन कश्टूंच्याक तुजी कनवळाय दाखय. तांकां तांचे कश्ट सोंसून व्हरूंक जाय आसलो आदार दी. तांच्या जिणेच्या कश्ट आकांतान तूं तांचे सांगाता आसा म्हळें सत भरवशान पातयेवन जिवीत धैर्यान जिवंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. चवथें पावसाच्या आवरा वरवीं कश्टांतल्या पासत विस्वासी बापा पावसाच्या आवरा वरवीं कश्टूंच्याक आदार लाभय. तांच्या ह्या अभद्र स्थितीन तांकां तुजो बरवसो लाभय. ह्या आवरा वरवीं निराशीत जाल्ल्यान सरकारांत थावन आनी बऱ्या मनाच्या मनशां थावन आदार लाभून तांच्या जिविताक भद्रती लाभय म्हूण मागता. पांचवें ह्या वेदी समोर जमल्या पासत कनवळ्या बापा ह्या देव मंदिरांत जमल्या सर्वां मोरे मायेच्या मोगान भर. तिची देख आमच्या जिवितांत घेवन आमचें स्वातंत्र्य आमी बऱ्यान उपयोग करून फिरगस कुटुंबान माया मोगान आनी शांती समाधानान जिवंक
आमकां तुजो आदार दी म्हण मागता हांव.